वर्स आमचे आखेर जावन आयलें. नव्या वर्साक पांय दवरचो वेळ आयलो. हांवें आतां म्हाका इसार जाय ह्या 2025 इसवेंत हांव कोण कोण इतर म्हाका म्हजे विशयन कितें म्हणटात आनी म्हाकाच हांव कोण म्हूण गुत्ता सागे म्हणलें पयलें सवाल. जर तर हांव कोण म्हणलें म्हजे दिश्ट म्हजें विजन कितें म्हणलें म्हाका गुत्तू ना तर हांवें 2025 थें करेजे हें करेजें म्हणल्या निर्धारांत कांयच अर्थ ना मोगाच्यानो. जर तर आमच्या जिवितांत आमचे फलानुभवी ह्या कोणाक आमच्या जावन प्रयोजन जावचें तें गुत्तू ना तर आमी परत आमचो सूक्त निर्धार घेवंक सुकोवन पडटले. हांव आमच्या जिवितांत बेनिफिशरीज कोण, कसले व्यक्ती कसले सन्निवेश ते बेनिफिशरी जातात त्या विशयन आमी ते नियाळ करूंक जाय. जिविताच्या शेवट जाणा जावन त्या प्रमाणे आजच्या लोकांक सांगात हांव गेल्यार आमच्या जिविताचो शेवट पूर्ण जाता. ना जाल्यार एक वर्स परत आमी पाडकन काण घेता. थोड्यो संगती मस्त गरजेचो पडटा रे टायम आसा म्हूण आमी खालें करून गेल्यार आमी यशस्वीक पावना मोगाच्यान. त्या देखून खंयचें पयलें गरज गरजेचें तें करया. जानेवारी म्हयन्यांत हें करता आमी, फेब्रुवारी म्हयन्यांत हें करता, मार्च म्हयन्यांत म्हाका अशें जायचें, एप्रील म्हयन्यांत म्हाका अशें जायचें. जर तर आमी प्रायोरिटी वायज टार्गेट दिवन गेलें जाल्यार सगळ्या वर्साक एक टार्गेट दिवचें की म्हयन्याक हांवें तुवें गरजेचें मेटां काण गेलें जाल्यार यशस्वी वर्स जावन आव्हान तूं करसूंक मुखलें आमच्या जिवितांत. जिविताच्या शेवटाक अशें आमी सकतले. आमच्या जिविताच्या शेवटाक वता आसतना कसले समस्या येवंक पुरो, आमची इतिमिती कितली आसा, आमचे लिमिटेशन्स कितले आसा जाणा जायसय. आनी त्या खातीर आमी ताजे वयर जैत वरच्या खातीर एक सिस्टम मांडून हाडूंक आमी तयार करीत. 2025 वर्स आमचें एकदम समृद्धी जावं दी. कशें एका घराक एक प्रमुख द्वार आसा आनी घरा भितर गेल्या उपरांत मुस्तू कुडांक दारां आसात. तरी पूण त्या दारांक वचचें जाल्यार प्रमुख दारा मुखांतल्यान पयलीं आमी वचूंक जाय. जर तर आमचें चिंताप सारक्या रितीर ना जाल्यार आमी दारत रॉंग दारान गेल्या जाल्यार दुसऱ्या खंयी वचून घरा वचून पावतले. हांव वेळा काळा पूर्वी देवा सवे आसलो
देव पोवन लिपोवन मनशा घेवन आयलो, पाताक मात्र सांडून मनीस जावन जियेलो, उंड्या रुपी मनशांक ताचो सांगात भोगच्याक या घडये या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा. तसो देव मनीस जाल्लो सोमी जेजू क्रिस्त, या सोमयाक आमी आराधन करुया, नमन करुया, या सोमयाची स्तुती आमी गावया. वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसलो, देव कोण तुझे लिपोन मनशा घेवन आयलो, फकत मात्र एक सांडून मनीस जावन जियेलो, उंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो भोगच्याक सदांच दिल्लो. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या, संसारी सरपटा तुझे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. निमाण्या त्या जेवणार मोगाचो साक्रामेंत ताणें आमकां दिलो. सेवेंत आपणाचे जिवीत झरयल्लो, ताचे शिसांचे पांय तो दोता, उंडो वायन घेवन मास निरगत करन, ताचे सुकुडींत बदलोवन ताच्या उगडासा करूंक आमकां दिलो. आनी आज त्याच उंड्या रुपी या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तसो सोमी जेजू क्रिस्त देव मनीस जाल्लो, आमचे खातीर देवपण सांडून मनशापण घेतलो जेजू हांगासर हाजर आसा. त्या सोमयाक आमी आराधन करुया, त्या सोमयाक आमी नमन करुया. कितलो मोग कितले वर्तेपण या सक्रामेंतांत हांव वालता, या घडये ते आमी अनुभव करुया. निमाण्या त्या जीवना मोगा मंदामेन दिलो, सेवेंची विसरो पांचशी सांचे दुले, उंडो आन मास रगत कर तुझे कुडीन बदलो. मुझ्या उगडासाकरात म्हणून सोम्या तुवें शिसांक आदेश दिल्लो. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. हर एक दिन बीन सर्गी संसारी सरपटा तुझे चरणी. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देव मनीस जाला, देव आमचे संगत आसा. असो देव आमचे संगत रावंक खुशी व्हरता. आनी त्या देखून हो देव मनीस जाल्लो या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे मुखार खरोच आजार आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मान आनी महिमा फावो जाल्लो, संपूर्ण वगळीक फावो जाल्लो आमचो देव
आमचे खातीर मनीस जाल्लो आपले मनशा सैम देव सैम जाणून मनशा रूप घेतलो मनशा रूप मनशापणान बरल्लो आमचो देव आमच्या सांगाता ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच नीज आजार आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो ताचे हजारपण ह्या घडी आमी बघया त्या सोमयाक आमी आराधन करया नामान करया मोगाचेनो कीर्तन 104 वाक्य 1 म्हणटा सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो वर्तो तूं महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय वै मोगाच्या भावानी भयणी कितलो वर्तो महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय ही उतरां एक घडीभर आमी सांगता म्हणया सर्वेस्परा म्हज्या देवा सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो वर्तो तूं कितलो वर्तो तूं महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय महिमेन आनी वैभवान तूं नेसलाय सर्वेस्परा म्हज्या देवा सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो वर्तो तूं कितलो वर्तो तूं महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तरीगुंदू इसाया प्रवादी अध्याय 40 वाक्य 25 म्हणटा तुम्ही म्हाका कोणा कडेन म्हूण सर करशात म्हजे सारको आनी कोण आसात तुमचे दोळे वयर बरांनी पळया ही नेकेत्रां कोणे केल्यांत तो तांची पौज भायर हाडटा आनी तांची गंती करता हर एकल्याक तो आपल्या नांवान उलो करता ताची सकत बोव वर्ती आनी ताची पदवी करीस व्हडू ह्या देवाक आमी कोणायकी सरी करूंक जायना मोगाचेनो तितलो व्हडतो अद्भुत देव आमचो मनीस जाल्लो देव तो आमचे हर एकल्याचे बोगणा समजोवचो आमचे हर एकल्याचे दुखां पुसचो आमचे हर एकल्याचे पिडा शिडा आपणाचेर घेवचो आमचे ओझे हाळू करचो आमकां विशव दिवचो देव त्या देखून तो मनीस जाल्लो मनशा सांगाता रावोंक त्या देखून ताणें खुशी वेल्ली आनी आज खरेपणी आमचे सांगाता तो आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या देवाक आमी आराधन करया तुमची जबाब आराधन तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू देव मनीस जाल्ल्या आराधन तुका सोमया जेजू आमचे सांगाता आसच्या देवा आराधन तुका सोमया जेजू आमचे खातीर देव सैम सांडल्या देवा आराधन तुका सोमया आमचे खातीर खालतो जाल्ल्या देवा आराधन तुका सोमया जेजू आमचे खातीर संपूर्ण मनशापणान भरलेल्या देवा आराधन तुका सोमया जेजू आमचे खातीर ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत रावंक खुशी वेल्ल्या आराधन तुका सोमया जेजू आमचे दिसपते जिवीत सोलोन व्हरच्या आराधन तुका सोमया जेजू आमी उलो मारतना आमकां आयकोवच्या देवा आराधन तुका सोमया जेजू आमच्या हर एकल्याच्या दोळ्यांनी आसची दुखां पुसच्या देवा आराधन तुका सोमया जेजू दिसपते निरंतरी आमकां सांगत दिवच्या देवा आराधन तुका सोमया जेजू पिडे शिडे वेळार आमची पिडा गुण करच्या देवा आराधन तुका सोमया जेजू निरंतरी आमचो मोग करच्या देवा आराधन तुका सोमया जेजू हर एक घडी आमची जतन करच्या देवा आराधन तुका सोमया सकड जेजू वाईट विघ्न अनुवारांतले आमकां सांबाळच्या देवा आराधन तुका सोमया जेजू आमचे संगत आसच्या देवा आराधन तुका सोमया जेजू तर या देवा तितलो वर्तो दुसरो देव ना आनी हो देव मनीस जालो आमचे खातीर आमचे संगत रावंक म्हणलें वळखून एक गीत आमी गावया सकड आमी उमे रावया निन्नंत देवरू यारू इल्ला पान नंबर 27 ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ
ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. पत्की मनशा कुळाक राखोंक मनीस जाल्लो देव संपूर्ण पातकांतले सुडका देवच्याक खालवार दोंगरार कुर्सार आपणाक तो उबारलेलो देव आमचे संगत आसा. मोगाळ भावा आनी भयणी ताची कृपा आमकां बरो, ताची सकत आमकां बरो, ताच्या मोगान आमी रावल्यार ताजे की वर्तें दुसरें आमकां कितेंय नाका. तर ह्या देवाक आमी आराधन करया, स्तुती करया, नमान करया मोगाचें नांव. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೋ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೋ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. म्हज्या आनी तुज्या जिविता विशांत सकड जाणाचो, आमच्या विशांत बरें चिंतचो. आमचो हात धन ह्या सगळ्या वर्सां आमकां चलयल्लो देव आनी मुखल्या वर्सां आमकां चलोवन वरचो देव. म्हज्या आनी तुज्या जिविताचे खाडाप, म्हज्या आनी तुज्या जिविताचे सर्वस्व जावन आसो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान खरोच आसा. हो जीव देव मेल्लो न्हय. तर ह्या देवाक आमी आराधन करया, ताच्या हजरपण आमी वळखून घेवया, आमकांच ताच्या पांयांत आमी समर्पण करया. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Aradan tuka sumyan Jesus. Aradan tuka Vandan tuka sumyan Jesus. Vandan tuka sumyan Naman tuka sumyan Jesus. Naman tuka Mahima tuka sumyan Jesus. Mahima tuka sumyan Stuti tuka sumyan Jesus. Stuti tuka sumyan Jai Jai tuka sumyan Jesus. Jai Jai tuka sumyan Hallelujah. 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 सगळं मी बसया मगाच्यान मोगाल भवन आनी भयणीनो वरास सुरू जाल्ले जानेवारी म्हयन्यांत
आता वर्साच्या निमाण्या घडयांनी म्हणल्या बरी आमी आसा मोगाचे न्हू. एक वरास कशें धांवलें कशें उबलें म्हणलें आमकां मस्त जाणांक चिंतूंक असाध्य. दीस उदेता, दीस मुखार वेता, दीस बुडता, नवो दीस हे आमच्या जिवितान घडलां. आनी ह्या वर्साच्या ह्या निमाण्या घडयेनी आमी आसा मोगाचे न्हू. ह्या वर्साच्या निमाण्या घडयेनी आसतना खंडीत आमचे थंय उपकारी मन आसा जाय. देवा थंय उपकारी मन, एकामेका थंय उपकारी मन आसा जाय मोगाचे न्हू. आतां उपकारी मन म्हणटाना ह्या सगळ्या वर्सां आमच्या जिवितांत सोडून घडून म्हण न्हय. आमी चिंतल्या पर्यंत हर एक दीस हर एक घडी गेल्या म्हण न्हय. थोडे बडी सोडून जाडलां जावंक बरो, सोडून आमच्या जिवितांत घडलां जावंक बरो, आमी चिंतिनातल्यो घडयो आमच्या जिवितांत आयल्या जावंक बरो. पूण ह्या सगळ्याक आमकां एक उत्तीम निदर्शन आसा. जोब प्रवादी, जोब प्रवादी अध्याय 1 वाक्य 21-22 कितें म्हणटा? विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो बाई सरलो, विणगो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्वरान दिले, सर्वेस्वरान काडून व्हेले, सर्वेस्वराचें नांव सदैव जावं. ताच्या जिवितांत कश्ट आयले, दूख आयले, पिडाशिड आयली, आल्लें पुरो होगडावन घालून गेले. पूण ताची एकच जबाब, सर्वेस्वराचें नांव सदैव जावं, सर्वेस्वराचें नांव वाखाणलेलें जावं, सर्वेस्वराचें नांव महिमा दिलेलें जावं म्हणून जोब प्रवाद्याने म्हळें मोगाचें न्हू. त्या देखून हांवें सांगलें आमच्या जिवितांत ह्या सगळ्या वर्सां जायतें बरेंपण घडलां. आमच्या जिवितांत घडलां, आमच्या मारिपात हेरांच्याय जिवितांत जायतें बरेंपण घडलां. हें आमी धैर्यान म्हणयेत, व्हडा अभिमानान आज आमी सांगयेत मोगाचें न्हू. अशें म्हणटाना आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या मारिपाती थोडें सोडून घडलां, आमी चिंतनातलें घडलां जावंक पुरो मोगाळ भवन आनी वयलीनो. आनी आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार, पिडाशिड आयिल्ल्या वेळार, दूख आयिल्ल्या वेळार, समस्या आयिल्ल्या वेळार आमी ताका उलो मारला आनी ताणें आमकां आयकलां. ह्या सगळ्या वर्सां निर्गमन पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 7 कितें म्हणटा? हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां, तांकां दगदितेल्या अधिकारांत सुडका मेळचे खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या, तांची दुखां म्हाका कळीत आसात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. मोगाचेनो त्या दिसा त्या लोकांना बोब उलो मारतना तांची दुखां, तांची बोब ताका पावली आनी तांची दुखां ताका कळीत आसा जाल्यार ह्या सगळ्या वर्सां आमी ताका उलो मारलेल्या वेळार, आमच्या कश्टा वेळार, दुखा वेळार, प्रत्येक जावन पिडेशिडे वेळार उलो मारलेल्या वेळार आमची बोग ताच्या मुखार पावून पावल्या मोगाचेनो. आमच्या कश्टांनी तो पावला, पिडेशिडेनी आमकां सांगात दिला, आमी पडलेल्या वेळार आमकां हात धरून ताणें आमकां उखल्ला मोगाचेनो. आमच्या सांगाता सगळे वरास तो रावला, आमचे जिवीत ताणें सोलोवन व्हेला मोगाचेनो. आमी संपूर्ण यशस्वी जोडल्या म्हण न्ही, पूण तो आमच्या सांगाता हर एका घडये आसलो, हर एका घडये रावला मोगाचेनो. त्या देखून सोमयाक कितली अर्गां, होगळाप, महिमा, नामान, आराधन, स्तुती दिल्या रे पावाना मोगाचेनो. त्या देखून कीर्तन 130:8 वाक्य 1-2 कितें म्हणटा? सर्वेस्वरा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दिता, तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता, तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटा, तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्गां दिता, कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतार सकडां प्रास तुवें वर्तें केलां. मोगाचें आमच्या जिवितांत सोडून घडल्या वेळार, पिडाशिड्या वेळार, कश्ट आयिल्ल्या वेळार, दुख आयिल्ल्या वेळार ताची महिमा परत जळल्या, ताची महिमा परगट जाल्या, ताचें नांव वर्तें जालां मोगाचेनो. आमचे कश्ट वर्ते न्ही, आमचे पिडाशिडा वर्ते न्ही, आमचे समस्या वर्ते जाल्यात न्ही मोगाचेनो. ताचें नांव, ताची महिमा आमी एका भावा खातीर हांगासर निरंतरी मागतले. हांव अशोकनगराचो आमचो भाव फ्रांसीस कालच्या दिसा म्हाका मेळोंक आयिल्लो बक्षिगेरे फेस्ता दिसा. एका आमी मागोवन आसले, हांव ICUंत आसलो, आस्पत्रेंत कितले म्हयने आसले, मरणाच्या थंडीर म्हणून आसलो. 99% डाक्टरांनी खंडीत तो वाचतना म्हण सांगलें, 1% मात्र वाचता म्हण सांगलें. पूण आमी मागलें, आमी ताका बोब मारल्या त्या सगळ्या वर्सां. आमी सगळीं आमी सांगचें आमचें मागणें ताणें आयकलां, सगळ्यांचें मागणें. आमी मात न्ही, जायत्या जाणांनी त्या भावा खातीर मागलें. आतां बरी भलायकी मेळ्ळ्या, बरो आसा सगळ्यांनी. आनी एक उलयतना म्हणालो, देवान आमकां सोडून घालूना, देवान म्हाका सोडून घालूना. देवाचो सांगात आसलो आनी ताच्या पुतांनी एकच म्हणचे कश्टा वेळार, दुखा वेळार आमच्या जिवितांत मागणें तें गरजेचें. मागण्याचें बळ आसल्या वरवीं
हे साध्य म्हणून. आनी हाका कारण आमचो भाऊ MP नोराना म्हणून तेय तो म्हणालो, कित्याक तो त्या भावाक प्रेरण दिल्ल्या वरवीं त्या कश्टा वेळार सलवान आसतना वा त्या कश्टा वेळार तो दामान आसतना देवाचेर विश्वास दवरल्या वेळार इतलें बरेंपण मेळ्ळां. त्या देखून मोगाचें हांवें सांगलें, एक निदर्शन सांगलें, असलीं जायतीं घडितां आमच्या आनी तुमच्या जिवितांत आसा जावंक बरो देवान आमकां सांडून घालूना. देव आमच्या सांगाता एक बळादीक शिपाया परी, एक बळादीक खांब्या परी रावला. आमचें जिवीत सगळ्या वर्सां चलोवन वेलां. त्या देखून त्या देवाक आमी अर्गां दिवया, तसो उपकार आमी आठोवया. मोगाचें न्हू, एक घडी आमचे दोळे धांपया, दोनी हात आमच्या हृदयाचेर एक घडी आमी दवरया. खालसांतावन त्या देवाक आमी थँक्यू म्हणया. हे सगळे वरास आमकां फावो केल्ल्या खातीर, 2024 हे वरास आमकां फावो केल्ल्या खातीर, ह्या वर्सा आमच्या सांगाता रावल्ल्या खातीर, आमच्या जिवितांत ताणें वतुल्ल्या आशिर्वादांक केल्ल्या बरेपणा खातीर, निरंतर ताणें आमकां दिल्ल्या सांगतपणा खातीर, विशेश जावन आमच्या कश्टा वेळार, दुखा वेळार, पिडेशिड्या वेळार, एकसोरपणा वेळार, बेजाराय वेळार, सलवणी वेळार, पडण्या वेळार आमकां दिल्ल्या सांगतपणा खातीर त्या देवाक आमी थँक्यू म्हणया. मोगाच्यान एक थँक्यू ते उपकारी मनान. हांवें केन्नाय म्हणचें, आमच्या दिन वासनेची ताका गरज ना, आमच्या उपकार आठोवणेची ताका गरज ना, पूण आमी हें करतना आमीच ताच्या कृपेन वाडत वेता, ताच्या आशिर्वादांनी आमचें जिवीत भरता, ताच्या बेसांवांनी आमचें जिवीत भरता, आमच्या जिविताक बरेंपण वालता. मोगाचें न्हू, त्या देखून आमी अर्घ होगळाप ताका दिल्या वरी ताचें नांव महिमा वर्ती जाता वय, पूण तो व्हड जायना. मोगाचें आमकांत बरेंपण, आमचेंत जिवीत बरें जाता शिवाय आमकां वायट जायना. मोगाचें न्हू, त्या देखून त्या देवाक आमी अर्गां दिवया, तसो उपकार आठोवया, थँक्यू म्हणून आमी ताका सांगया. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, उपकारी मनान हें गीत आमी गावया. अर्गां दितलो हांव अर्गां दितलो सोम्या, हें गीत आमी गावया. अर्गां दितलो सोम्या, अर्गां दितलो, मुजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोम्या, अर्गां दितलो, सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो, तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. तुस म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो, आनी अर्गां दितलो सोम्या, अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. पान नंबर 81. तुझ्या हातान धरून म्हजें मेट काडतलो, तुझें नांव सदांच म्हज्या वंटार घासतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजें मेट काडतलो, तुझें नांव सदांच म्हज्या वंटार घासतलो. तुजो मोग करतलो, तुझ्या फळान संतलो, तुजो मोग करतलो, तुझ्या फळान संतलो. आब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो, आनी अर्गां दितलो सोम्या, अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोम्या, अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. हरेक म्हज्या गरजान म्हज्या पांयान पडटलो, उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो.
दर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयान पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो पातकी जिणी सांडून तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान म्हज्या घेतलो तुजो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भावान आनी भयणीनो बगेवन कुटुंबाची परब आमी संभ्रमता आमकां हर एका कुटुंबाक आदर्श बगेवन कुटुंब जेजू मोरी आनी जुजे ह्या बगेवन कुटुंबाक मान करतना हो विशेष वेळ देवाक अर्गां ओगळाप दिवचो आमच्या आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या कुटुंबांनी देवान केल्ले बरेपण वळखून सो दीस आनी आमचे कुटुंब त्या देवाच्या पांय तळा समर्पण करून मागचो तो पवित्र वेळ जावन आसा मोगाचे न्हू कित्याक आमी कुटुंबाक मान करी जाय कित्याक आमी कुटुंबा खातीर मागा जाय कित्याक आमचे कुटुंबा देवाक आमी समर्पण करी जाय पयले कुटुंब एक समाजाचे मूळ खण पवित्र सभेचे एक मूळ खण एक कुटुंब बरें जालें एक कुटुंब बरें आसा समाज बरी आसा पवित्र सभा बरी जाता मोगाचे न्हू आजकाल आमी पळयता आमच्या बोवारी आज आमच्या समाजेंत आमच्या देशांत जायते समस्ये सडल्यात जाल्यार मोगाचे न्हू हाका कारण आज आमची कुटुंबां सारकी नात आज आमच्या कुटुंबांनी सारकें मार्गदर्शन मेळना आज आमच्या कुटुंबांत सारको मोग मेळना आज आमच्या कुटुंबांनी सारको वेळ एकामेकाक मेळना आज आमच्या कुटुंबांत सारकें देवाक दिल्लो तो जागो ना आज मुनीत बुदवंत सर जाला आपुणूच देव म्हूण चिंता देवाक कुटुंबांतून भायर घाला आनी त्या देखून जायत्या कुटुंबांनी समस्ये वांटे पांटे मोगाचे न्हू आनी हाका लागून आज असो परिणाम आमी पवित्र सभेन बघता समाजेन बघता मोगाचे न्हू आज मौल्यांचे जिवीत ना कितेंय केल्या जाता कशेंय केल्या जाता कशेंय जियेलें जाता असलें चिंताप समाजेंत भितर सरना मोगाचे न्हू पूण देवाचें योजन देवाची मांडवळ तशें न्ही एक कुटुंब देवाचें योजन देवाची मांडवळ जावन आसा म्हणलें आमी तें समजा जाय उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 27 म्हणटा देवान दादल्याक रचलें स्त्रियेक रचलें तांकां सांगात हाडलें देवान आशिर्वाद दिवन म्हळें वाडा आनी सडा संवसार भरा हें देवाचें योजन देवाची मांडवळ आज मनीस इतलो स्वार्थी जाला भुरगीं नाका आनी त्या देखून आज आमी पळयता संख्य उणें जाता कुटुंबांनी भुरग्यांचो कुटुंबान आज जायत्या कुटुंबांनी आवय बापाय मात्र असलें चिंताप साबार कुटुंबांनी आसा मोगाचें न्हू देवाचें योजन देवाच्या मांडावळे विरोध वेचे आमकां पळोवन दितात प्रत्येक जावन देवान दिल्लो तो व्हरतो उपादेश माय बाबाक मान दी वडिलांक मान गौरव आज आमच्या कुटुंबांनी वडिलांक दिवचो मान आवय बापाय दिवचो मान उणें जाला मोगाचें न्हू जायतीं जाणां आवय बापाय आज प्राय भरतना आश्रमाक आनी खंय पावतात मोगाचें न्हू असली परिस्थिती आज जावंक पावल्या मस्त कुटुंबां कश्टातात मोगाचें न्हू थोडे दीस आदीं एक पूत आवयक म्हज्या कडेन मागोंक म्हणून आयलो आवय इल्ली डिप्रेशनाक गेल्या आनी ह्या पुतान म्हणला तुका हांव मार्गार सोडतां तुका हांव मार्गार सोडून वेता आनी ही म्हजे कडेन आयिल्ली एकच म्हणटा हांव वचना बादर तो म्हाका मार्गार सोडता तो म्हाका वाटेर सोडता म्हणा हांव वचना बादर हांव हांगाच रावतां हांव वचना
कित्याक एका तरेचे बे खंय आपणाचो पोत वाटेर सोडनो आपणाक वसात म्हणले ते भिरांत मोगाचें आज मस्त जाणां आवय बापायचे जतन मेळना असलें चिंताप आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो तारीख आमी हरी एक मिनट उडा आसा काडची नवार्थीक बिस्प डेस्मंड टोटो ताणें म्हणलें तें उतरां तूं तुजें कुटाम विचिनाय देवान तुका तुजें कुटाम एक देणे जावन दिला तो आवय तो बापय ती भुरगीं देवान तुका दिल्लें व्हरतें देणे तुमच्या कुटुंबाक देवान दिल्लें व्हरतें देणे पप्पा मम्मी भुरगीं देवाचें देणे एकामेकाक देवान दिल्लें मोगाचें न्हू आनी तारीख तो म्हणटा आमी एकामेकाक देणे जावन जिये जाय शिराप न्ही दूख न्ही वजें न्ही कश्ट न्ही बदलाक आमी एकामेकाक एक गिफ्ट जावन देणे जावन आमच्या कुटुंबांत जिये जाय मोगाचें न्हू त्या देखून आज आमी हरी एकल्यानी विचारूंक जाय हांव म्हज्या कुटुंबांत एक देणेगी वा हांव म्हज्या कुटुंबांत एक शिराप हांव म्हज्या कुटुंबांत एक देणेगी हांव म्हज्या कुटुंबांत दूख हांव म्हज्या कुटुंबांत एक देणेगी हांव म्हज्या कुटुंबांत एक वजें म्हजे वरवीं म्हजें कुटाम कश्टातागी म्हणलें हें सवाल हरी एकल्यानी आवय बापायनी भुरग्यांनी हरी एकल्यानी विचारी जाय जाल्लें मोगाल भावनांनी भयणीनो असल्या परिस्थितींत आज पवित्र सभा आमकां बागेवन कुटुंबाक आमचे मुखार दवरता जुजे मोरी आनी जेजूचें जिवीत कशें तांणी जियेलीं तशें आमी आमच्या कुटुंबांनी जियोंक आमची कुटुंबां पवित्र करूंक आमकां आपणें आसा बागेवन कुटुंबाच्या जिविताचेर जेजू मोरी आनी जुजेच्या जिविताचेर नदर घालतना 5 संगती हांवें चिंतल्यो पयिल्ले तांची देवाच्या कुशेक समर्पण हर एका घडये जुजे जावं मोरी जावं जेजू देवाच्या कुशेक खालती मान दुसरें तांचे थंय आसलो तो मोग एकामेकाची जतन केली त्या मोगान तें आमी पळयता तिसरें सोंसणीकाय सोडून तांच्या जिवितांत घडलें तांणी चिंतिनातले अनवरान जे जिवितांत आयलीं कुटुंबा जिवितांत रातारात फळाफळ जाय पडलें जाल्यार ह्या सगळ्या मदें सोंसणीकाय तांचे थंय आसली समजोनी एकामेका थंय अंडरस्टँडींग कोणायकी दुरसानांत मोगाचें न्हू आनी निमाणें बक्षाने त्या कुटुंबांत आसलें एकामेकाक बक्षिल्लें आनी तातूंत जेजू म्हणालो कुर्सार ताळूम घालतना बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात तें नेनांत सोमयान आमकां बक्षूंक आपणें दिलां तर मोगाल भावन आनी भयणीनो ह्या घडी आमची सक्कड कुटुंबां सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू मुन्यो पुस्तक अध्याय 23 वाक्य 22 म्हणटा तुका जल्म दिल्ल्या बापायचें उतार आयक आनी तुजे आवयचो तिचे म्हाताऱ्या प्रायार तिरस्कार करिनाका आवय बापाय ते आमची जबाबदारी आमकां उगडास हाडटात तशेंच सांग पावलो कोलस्तेकारांक बरयलें पत्र 3 वाक्य 20-21 कितें म्हणटा भुरग्यांनो सर्व संगतींनी तुमच्या वडिलांक काळजाया हें सोमयाक खरेंच मानता बापायनो तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेंत चिडाय नाकात आनी बिजूड जावं कारण जाय नाकात तशें म्हळ्यार आवय बापायची भुरग्यांची आवय बापाय जबाबदारी तर मोगाचें न्हू एक घडी आमी सगळां आमचे दोळे दांबिया आमचे दोनी हात आमच्या मुखार दवरया आमचे सगळें कुटाम ह्या घडी आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडया ह्या पवित्र हातांनी सोमयातय आमचे कुटाम आमी उबारया गांवांत तशें परगांवांत आसलीं भावंडां हर एकल्या सोडा आसा काडा मतीक मोगाचें न्हू तुमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याचो नांवान मतीक उडासा काडा ताजो उडास तांचे रुपणें तुमच्या मतीर उदेवून दी ह्या घडये सोमयाच्या पांयांतळा ह्या पवित्र हातांनी तांकां समर्पण कर मागा हर एकल्या खातीर वैयक्तीक तरान मागा तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर आमचे कुटुंब सगळे ह्या घडये सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया बगेवन कुटुंबा सारकें बगेवंत जावन सदांच उरच्याक बगेवन म्हणी सांबाळच्याक आनी त्या देवाचें योजन देवाची मांडवळ आमच्या कुटुंबांत ती जारी जावच्या खातीर जावं आमच्या भुरग्या बाळाच्या जिवितांत आमच्या आवय बापायच्या जिवितांत ताचें योजन ताची मांडवळ कितें आसा ती जारी जावच्या खातीर आमचे कुटुंब ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया बगेवन कुटुंबांत परजळलेलीं 3 लक्षणां देवाक समर्पण करूंक मोग एकामेकाचो करूंक सोंसणीकायेन सांगाता जियोंक समजून एकामेकाची आनी वर्तें बक्षानेन आमचे कुटुंबां बांदून हाडूंक ह्या घडी आमी मागया पवित्रत्मेचे कृपा पवित्रत्मेचे सखत आमी मागया मोगाचें न्हू आमचो भाऊ गीत गायतना आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे आसून दी आमचे दोळे आमी दांबिया आमच्या सगळे कुटुंब सोमयाच्या पांयांतळा समर्पण कर आमी मागया गांवांत तशें परगांवांत आशिल्ल्या हर एका भावंडां खातीर आमच्या कुटुंबांत आसल्या प्रायवंतां मालगड्यां आनी पिडेस्त भावंडां खातीर आमी विशेश तरान मागया तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा आमच्या भुरग्या बाळां खातीर आमच्या युवा जनां खातीर
सारक्या वाटेन आनी पयन मुखार व्हरच्या खातीर एक बरोशान बरलोलो फुडार ह्या आमच्या भुरग्या बाळांक लाभच्या खातीर तांचे जिवीत नंद जावच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायतना तो पवित्र आत्म्याची सकत करपा आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याच्या जिवितांत तांच्या कुडीन वाळोवन दी आनी पवित्र आत्मो तांचो मजतदार जावन तांच्या बगलेक रावन आमच्या हर एक कुटाम आनी कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक तत्व सोलोवन व्हरून दी वाट व्हरून दी तांच्या फाटल्यान मुखल्यान तांच्या बगलांक तांच्या वयर तो पवित्र आत्मा राखून सगळें संरक्षण ह्या आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक लाभोवन दी म्हणून आमच्या कुटुंबाचें समर्पण करून ह्या घडी आमी विशेष तरान आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया आनी आमच्या कुटुंबान कितेंय उणेपण आसा सोडून आसा आमच्या कुटुंबान कितेंय दूख आसा बेजाराय आसा आनी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यान कितेंय पिडा शिडा आसा जाल्यार सगळ्याची गुण करचे सकत ह्या घडये विशेष तरान वालच्या खातीर आमी मागया मोगाचें मागया भावार्थान बातयेनीन आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया विशेष करपा सकत वालच्या खातीर आमच्या कुटुंबा समर्पण करून आमी मागया मोगाचें पवित्र आत्म्याक उलो मारया पवित्र आत्म्याची सकत करपा ह्या आमच्या कुटुंबान वालच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया भान संको 97 पेज नंबर 97. समर्पण करता हांगासर आसलेल्या ह्या भाव भयणींची विविध माध्यम आमी पाती आराधनान वांटेली जावच्या हर एका भावंडांची कुटुंबा तुज्या पांय तळा समर्पण करता सगळ्या संवसारार आसली कुटुंबा तुज्या पांय तळा समर्पण करता आमच्या पवित्र सभेत आसली कुटुंबा तुज्या पांय तळा समर्पण करता आमची मोगाची वळखीची कुटुंबा तुज्या पांय तळा समर्पण करता तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाड आमच्या हर एका कुटुंबाक आमच्या हर एका कुटुंबाक तुझा पवित्र आत्मा वस्ती करून दी आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक पवित्र आत्मा वाट करून दी भलायकी बरेपण आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक दिवन दी जबाबदारी पाळून करपा दिवन दी एकामेकाची जतन करून करपा दिवन दी एकामेका मोगान जियोंक करपा दिवन दी एकामेका भोगसून जियोंक करपा दिवन दी तुझ्या आत्म्याक सस्ती काय प्रत्येक जाऊन आमच्या कुटुंबाने रुता जाऊन पवित्र ये देवन राग मोसोर हागे द्वेष पयस करूं पवित्र करपा दी ये कुटुंबात जियोंक माया मोगान करपा दी तुझे कडेन लाल येवन मागता ह्या घडये पवित्र ये आमच्या हर एका कुटुंबाक अभिषेक कर तुझ्या सत्यान भर तुझ्या कृपेन भर अभिषेक कर हर एक कुटुंब तुझ्या मोगान भर तुझ्या सत्यान भर आणि त्या मरी बाद आमच्या कुटुंबात जीवित नंदन कर पवित्र कर म्हणून आमी तुका मागता ये पवित्र कम होली स्पिरिट अनॉइंट bless each and every family be with us in our families lead us guide us anoint us be with us each and every moment of our life bless each and every member of the family bless heal touch them Lord Jesus touch them through your Holy Spirit bless each and bless all the family bless all the family be with them bless us Lord Jesus thank you Lord Jesus praise the Lord Jesus we adore you Lord Jesus we glorify your name Lord Jesus thank you Lord Jesus we magnify your name Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus we adore you Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus thank you Lord Jesus पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तुझे बोनिये आमचे मोगाचें सगळें आमी उबे रावया देवाचे उतार आमी आयको देवाचे उतार आमी नियाळ करूंक येता पवित्र आत्म्याची मजत करपा आमी मागली तो तसो पवित्र आत्मो आमच्या भावाक आनी आमकां हर एकल्याक उजवाद दिवन दी देवाचे उतार आमच्या काल जमान्यांनी रोंबोवन दी त्या उतराच्या सक्ते काल जियोंक आमकां करपा लाभोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता
8వ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ವಾಕ್ಯ ತವನು 34ನೇ वाक्य. उपरांत जेजू आपल्या शिष्या सांगता सेजारिया फिलिप्पी नावाच्या शहरा भोंवतणीच्या हळ्यांक भायर सरून गेलो. वाटेर आसतना आपल्या शिष्या लागीं ताणें विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा? तांणी ताका जाप दिली, थोडे तूं स्नान जातार जो हांव म्हणटात, हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात, आनी हेर तूं फ्रावाद्या मदलो एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणून म्हणटात? पेद्रोन ताका जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त तेन्ना आपणा विशयंत कोणाकय ताणें सांगिनाय म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. आनी आतां मनशा पुतान कस सोंसची मदबऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्रांनी ताका तिरस्कार करची, ताका जिवेशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उरची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो. तितल्यार पेद्रो ताका कुशीन आपोवन बेश्टावंक लागलो. पूण तो पाटीं सरन आपल्या शिसा मुखार पेद्रोक बेश्टावन म्हणालो, मुजे सरसिलो पयस सर सयताना, हांव देव चिंता तशें तूं चिंतनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. देवाचें उतार हें. मोगाच्यानो, आयचें वासाप आज प्रत्येक तरान आमी नियाळूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार वर्स आमचें आखेर जावन आयलें. नव्या वर्साक पांय दवरचो वेळ आयलो. 2025ನೇ वर्स प्रारंभ करच्या वखदां आमी साबार जाणां साबार निर्धार घेता आमच्या जिवितांत अशंत जाय. ह्या वर्सा मुखल्या वर्सा हांव अशें करतलो तशें करतलो म्हणल्या विशयंत साबार निर्धार आमी घेवन आसता. आनी आज हांव तुमकां ह्या विशयेन ध्यान करता आसतना आमचो निर्धार कसो आसा जाय म्हणल्या विशयंत आमी आतां ध्यान करता. आयच्या वचपांत आमी पळयलें जाल्यार पयल्यान पयलें जेजू विचारता, आपूण कोण म्हणून लोक म्हणटा? हांवें आतां म्हाका विचार जाय, ह्या 2025ನೇ इसवेंत हांव कोण कोण इतर म्हाका मुजे विशयेन कितें म्हणटात आनी म्हाकाच हांव कोण म्हूण गुत्ता सागे म्हणलें पयलें सवाल. जर तर हांव कोण म्हणलें, मुजी दिश्ट मुजें विजन कितें म्हणलें म्हाका गुत्तुना तर हांवें 2025 थें करीजे हें करीजे म्हणल्या निर्धारांत कांयच अर्थ ना मोगाच्यानो. दुसऱ्या हांगासर पळयता हांव, जेजू हांव कोण म्हूण सांगल्या उपरांत तो म्हणटा, विचारल्या उपरांत तो म्हणटा, आपणाक कशें मरण जावंक जाय, कशें आसा. तो म्हणटा, प्रधान याजकांनी शास्त्रांनी तिरस्कार करचें, म्हाका आपणाक जिवेशी मारच्या विशयेन आनी तिसऱ्या दिसा जिवंत उरच्या विशयेन उल्लेख करता. ताका मुखार आपूण कोण म्हूण गुत्ता आसूं न्हू, मुखार ताजी दिश्ट या ताजें कितें विजन खंयसर पावता, खंयसर ताजें आखेर जाता, खंयचें ताजें काम या कितें ताणें जावंक आसा म्हणल्या विशयेंत तो सांगता. तिसरें आमी पळयता हांगासर पेद्रो म्हणटा, तशें तुका घडचें नाका. पूण स्वामी जेजू म्हणटा, पयसर सयताना कश्ट येवचें आसलें आनी ह्या वेळार ताजें कितें जिविताचो उद्देश जारी जावंक आसलो, त्या वाटेर ओ पेद्रो येवन बरें जावं दी म्हणल्या उद्देशान तो सांगता. तरी जेजू सांगता, चल मुजे सरसलो पय सयताना म्हणटा. आज हांव कित्याक हें उल्लेख करता? जर तर म्हाका आनी तुका शेवट खंयचो गुत्तू ना, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ह्या नव्या वर्सा जायते व्यक्ती येतले, तशें करचें नाका अशें करचें नाका म्हणटले, आमकां खुशी खुशी भोगोवंक पुरो.
पूण जिविताचो शेवट हांव तूं पावचें ना. मुस्तू घडीत आमच्या जिवितान घडटलीं जर तर तें अकमनाचें आनी नालिसायेचें जावंक पुरो. जर तर तें घडीत घडचें म्हज्या शेवटाक व्हरून पावयता तर तसलीं घडितां हांवें तुवें स्विकार करूंक आतांच तयार आसा सई. कित्याक जेजूक तेजें जिविताचें शेवट खंय गुर्त आसलो आनी त्या खातीर तो म्हणटा आपणाक मतबऱ्यांनी प्रधान याजकांनी शास्त्रींनी तिरस्कार करतात, जिवीशी मारतात, तरी तो कंगाल जायना. आज मोगाचें न्हू हांव तूं 2025ನೇ वर्स आमी प्रारंभ करच्या वक्ता हांवें तुवें चिंतूंक जाय हांव कोण. हाचे विशीं पयल्यान पयलें हांवें तुवें ध्यान करूं जाय. म्हजो शेवट कसो, म्हजी दिश्ट खंय आसा, म्हजें विजन खंयसर वचून हांवें पावोंक जाय. थंय जर तर म्हाका तुका गुर्तो ना 2025 हांव थंय करता, हांव हें करता, निर्धार करता, खंयसर वचून पावता मोगाच्यान. आमी पवित्र पुस्तकांत पळयलें जाल्यार जेजूक आपूण कोण म्हूण गुर्त आसलो, शेवट खंय म्हूण गुर्त आसलें त्या देखून ताका कोणेंय इन्सल्ट केल्यार, कोणेंय कांय सांगल्यार तो खंत करूंक ना, बेजार करूंक ना, बगार तो शेवटाच्या कुशीन सोलोवन गेलो. तशेंच आमी पळयता आमच्या जिवितांत मुस्तू जाणांक जावंक बरो मैजेक ताचो शेवट कितें ताका गुर्त आसलो. ताका सांगलें कितें सांगलें, वचून तुज्या तुज्या जिवितांत कोणाक ताका इस्रायल घरांक सुटका दिवचे विशयी ताका शेवट आसलो. आनी त्या खातीर त्या वेता आसतना मुस्तू जवटेन ताका त्या इस्रायल घरांक फातर मारूंक ताका चिंतलें, तरी पूण तो विचलीत जायना, कित्याक ताचो शेवट कसो ताका गुर्त आसलो. आज मुचे मुखार आनी तुजे मुखार हें वर्स आखेर करता आसतना, नवें वर्स प्रारंभ जाता आसतना हांवें तुवें चिंतूंक जाय हांव कोण, म्हजो शेवट कितें, आनी त्या दिशेन म्हजो तुजो निर्धार जावंक जाय. 2025 आमी करचो हर एक निर्धार आमच्या शेवटा कुशीन पावोंक तसलो मात्र हांवें तुवें निर्धार घेवंक जाय. नाजाल्यार आमी खंयसर वेता, खंयसर वचून पावता, आमकां खंडीत जावन कळचें ना आनी तें वर्स वेस्ट जावन येतालें आमच्या जिवितांत. उडास दवरया, 2025 वर्स आमच्या आनी जिवितांत वेस्ट जावन वचो जाल्यार पयल्यान पयलें हांव कोण आनी म्हजें शेवट कोण म्हणलें फस्टाक हांवें तुवें नियाळ करची गरज आसा. दुसरी संगत गरज आसा मोगाच्या न्हू, आमच्या जिवितांत च्या उद्देशान फलानुभवी कोण म्हणलें म्हाका तुका गुर्त आसा सय. जर तर आमच्या जिवितांत आमचे फलानुभवी ह्या कोणाक आमचे जावन प्रयोजन जावचें तें गुर्त ना तर आमी परत आमचो सूक्त निर्धार घेवंक चुकोवन पडटलें. हांव आमच्या जिवितांत बेनिफिशरीज कोण, कसले व्यक्ती, कसले सन्निवेश ते बेनिफिशरी जातात, त्या विशयी आमी तें नियाळ करूंक जाय. उदाहरणाक जेजू गुर्त आसलें आपले बेनिफिशरीज या आपले आपणा तावन प्रयोजन जोडोवंक कोण व्यक्ती ताका गुर्त आसलें. आनी तो लोकांच्या 19 वाक्य म्हणटा, निजाकी मनशा पोतू सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयला. ताका कितें आमी म्हणटा फलानुभवी या बेनिफिशरीज कितें म्हणटा ते जावन आसले पातकी आनी सांडून गेल्ले देखून शास्त्री फारिजेवा प्रमाणे पातक्या सांगाता बोरसूंचें व्हडली चूक जाल्यार ताका गुर्त आसलो जो शेवट कसो म्हणून त्या देखून ताणें ताजे फलानुभवी कोण म्हूण गुर्त आशिल्ल्यान जाक्केवा लागीं येता, पातक्या लागीं येता, हर एका पिडेस्त लागीं येता, कित्याक ताजे फलानुभवी ते जावन आसले, ताजे बेनिफिशरीज ते जावन आसले. आज आमकां गुर्त आसा की मोगाचो न्हू, आमच्या जिवितांत फलानुभवी या बेनिफिशरीज कोण जायचे म्हणून
सगळ्या संवसाराक जिजू आयिल्लो सोमा पूण ताणें खंयसरी वचून ग्रस्त सांगाता बसोवन भाग्यवंत सांगाता बसोवन ताणें कांय केल्लें ना. कित्याक तो सगळ्या संवसाराक आयिल्लो तरी तो जाण आसलो आपणाचे फलानुभवी कोण तांचे लगे मात्र वचून आसलो. आज म्हाका आनी तुका बघता हांव सगळ्या संवसाराक ताकावगे करता हाकाय करता सगळ्यांक करता खरीच न्ही म्हूण सांगना हांव. पूण जिविताच्या शेवट जाणा जावन त्या प्रमाणे आजच्या लोकांक सांगाता हांव तूं गेल्यार आमच्या जिविताचो शेवट पूर्ण जाता. नाजाल्यार एक वर्स परत आमी पाड करून काण घेता. मोइजेक ताका गुत्त आसलें ताजें कोण ताका ताजे बेनिफिशरीज ह्या फलानुभवी आनी ताका इस्रायलांत गेला की मात्र धाडिल्लें उडास दवरा. ताका रॉड दिल्लें ताज्या हातांत एक बरो दांडो दिल्लो. त्या दांड्यान ताणें सांगलें बरें जातालें उपयोग करतना. तांबडो दर्यो उक्तो जातालो खालें करूंक तो शकतलो. तरी पूण ताजो दांडो घेवन सगळ्या लोकां लागीं ताका वचून वो तुजो उपयोग करूंक तो वचूंक ना मोगाच्यान. ताका दिल्लें मिसांव कितें आमी पळयता आमच्या इरिणकामन पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार 3रे अध्यायांत 4थ्या वाक्यांत सर्वेस्वर म्हणटा देवान मोइजेक म्हळें तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय जो आसा ताणें म्हाका तुमचे शिशेन धाडला म्हळ्यार इस्रायलितां कडेन धाडला. आनी मुखार म्हणटा तुमकां इजिप्ताच्या कश्टांतली भायर काडूंक आनी कानानकारांच्या हित्तीताच्या पेरिसांताच्या हिवितांच्या आनी जेबुसांतांच्या देशाक मोव आनी दूद वळटा त्या देशाक व्हरूंक हांवें निर्धार घेतला म्हळ्यार सरस्वराचें उतार. आतां हांगासर पळया मोइजेन ताका दिल्ले सर संगती उपयोग केल्यो इस्रायलांतकारांक त्या दूद आनी मोव वळच्या त्या जाग्याक पावोवच्या दिशेन ताणें उपयोग केलो. आज आमचे लगे मुस्तू तालेंतां आसात मुस्तू आमचे कडेन संगती आसात पूण आमी खंयच्याक उपयोग करता उमगे म्हणलें सवाल. मिसांवा कुशीन म्हाका आनी तुका दिल्ल्या शेवटा कुशीन त्या लोकां खातीर त्या उद्देशा खातीर हांव तो उपयोग करता ओंगी आनी त्या दिशेन हांव तुजे 2025 नवे निर्धार घेवचे आसतले की या सखडी कालिंगी करतात म्हणून त्या प्रमाणे हांवें 2025 थोडे निर्धार घेवन जियेतांगे म्हणलें सवाल. हे गंभीराचें सवाल मोगाचें न्हू नांतर आमी सुकून वेता. थोडे बिझनेसमॅन आसतात तांकां गुत्त आसा तांचे बिझनेस कित्याक म्हळ्यार तांचें शेवट जावन आसा तांचें करोडांनी आदाय करचो. तांकां तुमी पळयल्या कस्टमर्स फकत 100 जणी नात 100 लाखी उणे तांचे कस्टमर्स पूण ताणें करोडांनी मल्टी बिलियनर ते कित्याक तांकां गुत्त आसा तांची जाणवाई तांचें प्रॉडक्ट कोणाक वचून पावय गी म्हणून. आनी थोडे बिझनेसमॅन आसात तांकां 1000 10,000 1,00,000 कस्टमर्स आसात बिझनेस प्रॉफिटार रन जायना. जाय तितले कस्टमर्स आसात एंड ऑफ द डे लॉसर आसात. जो कोण जाणा आपलें बिझनेस कशें वचा जाय कोणा खातीर वचा जाय म्हजें इतलें पुरा कोणाक वचा जाय तो मनीस तो जाणा आसून सूक्त व्यक्ती लागीं येता आनी त्या खातीर तो यशस्वी जाता. हांव सांगता बिझनेसाचें मात सांगता आसतना हर एक जावं पुरो आमचे कडेन एक बरो ताळो आसा. हांवें गावपी जावंक आशेतां म्हजें टॅलंट हांव खंयच्या कुशीन यूज करता. जावं पुरो आमचे कडेन हर एक कडेन एक टॅलंट आसात आमचे चिंता पळय हांव सांगना येन तें म्हणून मोठ्यान हांव वेव्हार करता जाल्यार तुमी घरा वचून ध्यान करा. 2025 हांवें घेवचो निर्धार म्हाका मुजे तावन बेनिफिशरीज कोण आसात तांकां प्रयोजन पडचें तसले निर्धार हांव घेता आनी ते हांव जारी काडून येता म्हणून. 3 तुजी सेवा कोणाक
तिसरें तुज्या उडास दवरी जाय तुज्या जिविताचो उद्देश जारी करूंक कितें उपकरण तुजे लागीं आसा सय कितें कितें इन्स्ट्रुमेंट्स या कितें टूल्स तुजे लागीं आसा सय मोयचे लागीं तो दांडो आसलो आनी तो दांड्या वरवीं तो ताजें योजन यशस्वी करूंक शकता दाविदा लागीं खाबे आनी 5 फातर आशिल्ले आनी तातूंत तो थेद्या व्हडल्या रक्षाक जिवीशी मारूंक शकता गुलियेताक जिवीशी मारूंक शकता आमकां आमच्या जिविताचो शेवट उद्देश जारी करूंक आमचे लागीं कसलीं हात्यारां आसात ती कशीं पासून आणकी चड बरेंकन करचें आमच्या हातांत आसचें तें कितें ना तें कितें गोळसूचें त्या विशींत 2025 आमचो निर्धार आसा जाय मोगाच्यानो नाजाल्यार आमी खंयसर वचून पावता चिंत्या एका शिकोणदाराक कितें जाय पडटा ताका पयत पुस्तक म्हणटा जुवांच्या पयल्या पत्रांत 2 वाक्य म्हणटा तुमी ताचे तोन घेतलेली मागणी म्हळ्यार एनॉयंटींग तुमचें सगळें आसता पर्यंत हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना ताची मागणीच तुमकां सर संगती विशीं शिकयता ती मागणी खरी ती फुडकिरी न्ही तर तुमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे क्रिस्त सवें जिया ह्या जाकांक मागणी करतात एनॉयंटींग करतात कित्याक तो एक शर्माव दितात शिकयतात जायत्या लोकांक वचून देवाचें उतार परगट करतात एका बिझनेसमॅनाक कितें जाय जावं ताका हातेर जावंक पुरो मुस्तो कॉन्ट्रॅक्ट्स संबंध एका पॉलिटिशियनाक संबंध गरज पडोवंक पुरो आनी थोड्यांक कन्विन्सिंग आर्ट म्हळ्यार आनेकल्याक हांवें सांगलें ताका अर्थ जावचें बरी तिळसून तसलें एक आर्ट एकल्याक जायचें जावंक पडोवंक पुरो तुमच्या जिवितांत जिविताचो शेवट पावोवंक कितें तुमकां गरज आसा तें तुमी 2025 म्हाका तसलें हातारांक घेवंक तसलें संगती तुमच्या जिवनांत येवंक त्या खातीर निर्धार घेया जाय ते तुमकां बरे संबंध जायचे जाल्यार ताजे खातीर मागा ह्या वर्सा 2025 आमकां बरे व्यक्ती बरे कॉन्ट्रॅक्ट्स आसचे व्यक्ती आमकां मेळोवन दित फायन ताजे खातीर मागा आनी तें तुमी जोडूंक पळया सगळें मागतात त्या देखून तुवें आनी हांवें मागाचें म्हणून ना आमच्या जिविताचो शेवट पावोवंक कितें जाय तें आमी मागा जाय ना तर ताका कांयच प्रयोजनाक पडना तेच प्रमाणे मोगाच्यानो चवथें संगत हांवें त्यो उडास दवरूं जाय कोण खंयचें काम करता ह्या विशयान हांवें चिंतूंक जाय आमचो शेवट आमी जाणा जालो जाल्यार 2025 हो शेवट जारी करूंक आमकां मनशांची गरज आसा मुस्तमुटी आमकां आमिंत उड्डोवचें आमिंत करूंक घेवचें आनी तातूंत शेवटाक आमी पावना उडास दवरा मोयजेक तो सकाळीं तावन सांजेर बसून ताका पुरासण भोगतली आनी त्या वेळार ताका ताजो मांव येवन ताका सांगता सकाळीं तावन निर्गमन पुस्तकाच्या 18व्या अध्यायांत सकाळीं तावन सांज पर्यंत लोक ताजे भोंवतणी राखून रावलो मोयजेच्या मोवान मोयजे लोकां खातीर करतलो तें सगळें तें काम पळयलें ताणें ताका विचारलें लोकां खातीर तूं हें कित्याक करताय तूं एकलोसू कित्याक बसलाय आनी लोक सकाळीं तावन सांज पर्यंत कित्याक राखून रावता मोयजेन आपल्या मांवाक जाप दिली कित्याक म्हळ्यार लोक देवाची खुशी समजूंक घेवंक म्हजेशी येता त्या दाळा तो म्हणटा मांव ताले एक कर इल्या जाणांक नियुक्त कर देवाची कृपा तांचे लागीं माग देव तांकां विंचून काड 100 1000 10,000 या 10 जाणांक अशें लोकांक एक मुखेली तूं कर आनी ह्या वरवीं असलो मुखेली तुवें नेमक केल्ल्या वेळार ते तीर्मान करतात त्या दाळा काल म्हणटा पवित्र पुस्तकांत थंयसर सांगता ते तुज्या पूण ल्हान समस्या विशीं तेच निर्णय घेवं अशें तुजें काम हळू जातलें आनी त्या तुज्या कामांस भाग जातलें अशें तूं करशीं जाल्यार आनी देवूच तुका हें फरमायता तुजें काम सोंपें जातलें आनी लोकूय तृप्त जावन घरा येतालो आस हें ताणें पयत पुस्तक सांगता तत्त प्रमाणें केलें
आणि ह्या वरवीं लोकय तृप्ती जावन गेलो आनी आकाय इल्लो सुसेग मेळ्ळो आनी ताच्या शेवटा कुशीन मुखार गेलो. आज मोगाचे न्हू हांवें तुवें खंयचो म्हूण आमी निर्णय केल्ल्या वेळार जिवितांत आमकां शेवटाक पावूंक जाय आसले व्यक्ती आसात आमी मागया तांकां तांचें काम दिवन म्हळ्यार ते त्या कुशीन करून गेल्यार आमचो शेवटाक आमी जारेक पावता देखून 2025 आमच्या शेवटाक सहकार दिवचे व्यक्ती आमी ह्या वर्सा आमी मागया. आमी पळयता धर्मदूताच्या कृत्यान 6व्या अध्यायांत थंयसर पळयता थोडे लोक येवन म्हणटा आमच्या सिसांगाडे येवन म्हणटा हिब्रू भास आनी ग्रेक भास उलयतल्या जुदेवा मदें बानाभेद उठलो दिसपडत्या सेवेंत आपल्या विधवेचें लक्षण करिनात म्हणून ग्रेक उलयतले जुदेव जावं भाव गुणगुणोवंक लागले म्हळ्यार तांचे खाण जेवण समा वांटिनात म्हणून आनी त्या ते शिस म्हणटात आपोस्तल म्हणटात हे आमचें काम न्ही आमचें काम देवाचें उतार प्रगट करचें ह्या कामाक हांव लागलें जाल्यार म्हजें देवाचें काम उतार प्रगट करूंक जायना त्या खातीर तो म्हणटा हांव थाकाव येता आनी हांगासर 7 जाणांक नेमक करता म्हणटा आनी 7 जाणांक नेमाक करता. आज उडास दवरया आमचे शेवट वचोंक आमकां कितें जाय सय आमचे कितले मनशां आसात तशेल्या इश्टा इश्टिणींक ह्या तूं एक कंपनीन आसा जाल्यार तुज्या हाता सकयल तुका वावर करूंक आसा जाल्यार तसल्या व्यक्तीक नेमाक करया आनी आमच्या जिविताच्या शेवटाक पावोवंक आमी 2025 निर्णय करया. पंचव मोगाच्या न्हू खंयचें अति गरजेचें म्हणलें सवाल अति गरजेचें मस्त संगती आमचे ते आसात तरी पूण अति गरजेच्यो थोड्यो जावंक आसतात. कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या कोरिंतकारांच्या पुस्तकांत 10व्या अध्यायान 23 वाक्य म्हणटा कितेंय करूंक आमकां स्वातंत्र्य आसा अशें तुमी म्हणशात पूण सक्कडी आमच्या फायद्याक पडना. कितेंय करूंक आमकां स्वातंत्र्य आसा वय पूण सक्कडी आमच्या अभिवृद्धीक वा उपकाराक पडना. थोड्यो संगती मस्त गरजेचो आसा पडटा रे टायम आसा म्हूण आमी खालेंय करून गेल्यार आमी यशस्वीक पावना मोगाच्या न्हू. त्या देखून खंयचें पयलें गरज गरजेचें तें करया. जानेवारी म्हयन्यांत हें करता आमी फेब्रुवारी म्हयन्यांत हें करता मार्च म्हयन्यांत म्हाका अशें जायचें एप्रील म्हयन्यांत म्हाका अशें जायचें जर तर आमी प्रायोरिटी वायज टार्गेट दिवन गेले जाल्यार सगळ्या वर्साक एक टार्गेट दिवचें की म्हयन्याक हांवें तुवें गरजेचें मेटांक हाडून गेलें जाल्यार यशस्वी वर्स जावन आव्हान तूं करसूंक मुखलें आमच्या जिविताच्या शेवटा कुशीन आमी सकतले. हांव 6व्या मोगाच्या न्हू आमची मीत आमी जाणा जाय आमकां कितें समस्या येतात हाचे विशयान आमी जाणा आसा जाय. कित्याक सांत पेद्रो पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायान 8व्या वाक्यांत म्हणटा जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार गोरोज घालतल्या सिंवा बरी कोण आगिळचें म्हूण सोदून भोंवता. उडास दवऱ्या समस्या आमच्या कुशीन सत्तू येवन आसतात. त्या देखून पयलें उडास दवरसय आमच्या जिविताच्या शेवटाक वता आसतना कसले समस्या येवंक पुरो आमची इतिमिती कितली आसा आमचे लिमिटेशन्स कितले आसा जाणा जायसय आनी त्या खातीर आमी ताजे वयर जैत वरच्या खातीर एक सिस्टम मांडून हाडूंक आमी तयार करीत. उदाहरणाक कार सोडटा आसतना काराक एक सिस्टम आसा. त्या देखून दादल्यान सोडल्यारय एकसल्याक धांवता स्त्रियेन सोडल्यारय एकसल्याक धांवता धनयान सोडल्यार एकसल्याक धांवता कामाच्यान सोडल्यार एकसल्याक धांवता. कित्याक सिस्टमा प्रमाणे ते वचोन आसा देखून ताका 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 कोणें सोडटा म्हणलें गरज न्ही. आतां आमच्या जिवितांत जर तर शेवटाक पावचे जाल्यार आमी एक सिस्टम करून घाली जाय आनी हे सिस्टम केल्ल्या वेळार ऑटोमॅटीक जावन आमकां रक्षण इल्लें मेळटा. जर तर रक्षण ना जाल्यार आमकां समस्यांक आमी पडटा. जावं करून आमच्या सिस्टमांत मागणें आसा जावं करून आमच्या सिस्टमांत लोकांत असो संबंध बरो दवरून थंय समस्यांतले बरें करता. हर एकल्यांक एक टायपाचें सिस्टम हांव खंयचें अशित तशित म्हूण सांगना हांव पूण उडास दवरा तुमचो जिविताचो शेवट फावा जाय जाल्यार तुमी एक वेवस्था तुमच्या जिवितांत एक करूंक आसा. आनी त्या देखून आज हांव आशेता मोगाचें न्हू आमच्या शालोम प्रेयर मिनिस्टरच्या सर संध्यांनी जो कोण आमच्या मागण्याक डायरेक्ट जावन ह्या ऑनलायनीर भाग घेवन आसात हर एकल्याचें 2025 वर्स यशस्वी तरान जावं दी. आनी ह्या यशस्वी तरान जावच्या खातीर आमी कशें आमी निर्धार घेवयेत म्हणल्या विशयान इशारे दिले. अशेंत जावं दी म्हणून 2025 सांगचें की आमी कशें जायचे म्हणल्या विशयांत जर तर आमी नियाळ कर त्या प्रमाणे ताजे उपरांत आमी निर्धार घेतलो जाल्यार आमचें वर्स एक सुखाचें संतोशाचें समृद्धीचें जावच्यात कितेंच दुबाव ना.
आनी जशें जेजूक ताज्या शेवटा कुशीन वचून आसलो तेच प्रमाणे आमचें मुखलें वर्स जें कितें आमचें आसा आमच्या शेवटा कुशीन आमकां वचोन दी. पाद्र्याबान आराधना वेळार सांगलें ह्या वर्सा 2024 जायते उपकार आमकां मेळ्ळ्यात. आमी तांकां उपकार दिता आसतना देवागर्गां दिता आसतना 2025 वर्स आमचें एकदम समृद्धी जावं दी. कशें एका घराक एक प्रमुख द्वार आसा आनी घरा भितर गेल्या उपरांत मुस्तू कुडांक दारां आसात. तरी पूण त्या दारांक वचपाचें जाल्यार प्रमुख दारा मुखांतल्यान पयलीं आमी वचूंक जाय. जर तर आमचें चिंताप सारके रितीर ना जाल्यार आमी दारत रॉंग दारान गेल्या जाल्यार दुसऱ्या हिंगी वचून घरा वचून पावतले हांव. त्या देखून दुसऱ्या जिविताक येचें नाका. आमचें जिवीत बरें जायचें. आमचें जिविताक शेवट दवरला आमी पावयचें जाल्यार मुखल्या द्वारा कुशींतल्यान वचया. ताजे उपरांत ल्हान ल्हान संगती विशयंत हांवें तुका गमान दिवं जाय. उरल्या दारां विशयंत त्या देखून आज हांवें तुवें गमान दिवंक जाय. म्हज्या जिविताचो शेवट कितें, हांव कोण आनी कित्या खातीर ह्या संवसारांत हांव आसा म्हणल्या विशयी चिंता पाठोवन आमचें 2025 वर्स प्रारंभ करया आनी हातूं जय सोडया. सगळ्यांक हें वर्स जिविताचो शेवट पावोवंक आदार आनी कृपा लाभून दी. आमेन. Let us surrender to the mighty Lord. Let us surrender all our intentions. Let us surrender this new year which is coming ahead. Let the Lord make us prosperous. Let the Lord guide us in all our ways, in every decision, in every way, in everything that we are doing. May the mighty Lord give us a breakthrough and breaking forth in every aspect where we are limited. Let us surrender all our intentions unto the Lord. Lord Jesus, you have a plan for us. Through your precious name and your blood sprinkled upon us, we right now pray that your plan may be established over our life, like how you led the Israelites through Moses and Joshua to the promised land. Regardless of all difficulties, they were granted with supernatural victories, supernatural favor, supernatural guidance. Beyond their ability, they were able to do what the Lord has kept for them. Jesus, we surrender our life. Right now, a supernatural grace may come upon our life, may come upon our families, may come upon everything that we are doing, that we may conquer and do more than what we are capable of, regardless of all circumstances and situations. May your spirit, may your grace overtake us. Lord, we also pray, may your special grace may come upon our life to invoke the wisdom of God in our life, in all areas of finances, in all areas of decisions, in all areas of what we are doing and what we are representing. May the grace of God in the form of wisdom come to guide us in each step. Lord, we also pray for your mighty Holy Spirit to shower upon us in everything that we are doing, every word that we are uttering, every word and the sound that we are listening, every thought that is coming to our mind, and the still small voice that is within us through which you are speaking. May the mighty grace of the Holy Spirit envelop us, change us, mold us, grant us victory. Especially, we may be filled with all the gifts and the fruits of the Holy Spirit. Let more power and fire come in our life. Lord Jesus, we surrender this prayer and we pray in your mighty name. Hallelujah, 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 hallelujah. कुटुंबान म्हज्या एकवट दितो, कुटुंबान म्हज्या मैपास दितो, जेजू जेजू तुयतो एकवट मैपास दितो, जेजू
Jesu dito ikut may paso dito kuduman mo dyan wauran mo dyan kuduman mo dyan monan mo dyan Jesu Jesu tiye rawong ko Jesu tuye Jesu Jesu tuye rawong ko Jesu tuye Jesu mogal tuye Jesu dayal tuye Jesu Jesu tuye rawong ko Jesu tuye Lord, we pray, may your mighty grace shower upon us. Right now we pray that the light of your Spirit may enlighten our mind, enlighten our soul, enlighten our body. Jesus, you have said, you are the light of the world. May the light that is shining forth through your divine grace shine through us. May it shine in our body, removing all our sickness. May it shine through our mind, giving us good thoughts. May it shine through our heart, giving us good emotions. Lord, let every word that we are uttering from today, let it be filled with the divine power. Lord, we pray that every step we are taking, like the days of Elijah, Lord, against all things that is coming against us, establishes that we may walk in truth in this world, regardless of all the circumstances, regardless of all the powers and ideologies, things that is against your kingdom, governments against your kingdom. Lord, help us to surrender unto you. Help us to surrender to your will. Lord, grant us the grace to walk boldly in your spirit. Jesus, we also pray and surrender for all the people who are suffering, people who are dying due to lack of food, people who are dying due to lack of knowledge, people who are suffering due to lack of help and access to your presence. Lord, right now we pray, let them receive a divine set free in everything that they are doing, in everything where they are, in every circumstance where anybody is trapped. May the divine grace of God change everything. As we are coming to the new year, may the power of God overflow in our families, overflow in our lives, overflow in our workplace, overflow in everything that we are doing, so that the fragrance of Christ may spread through us, spread around us. Where there is discord, we pray and command harmony in the mighty name and the blood of Jesus. Lord, in your mighty name, we pray for a sound mind in this year. Regardless of the circumstances, let us have a sound mind to take the right decisions. Grant us supernatural wisdom and victory in the mighty name and the blood of Jesus. Kuduma muja sentosan bertung, kuduma muja ullasan bertung, Jesu Jesu bertung, sentosan ullasan bertung, kuduma muja bertung, kuduman muja ullasan bertung, Jesu Jesu tuye ullasan bertung.
the divine grace of the Lord is coming upon us. The Lord is showing divine set free. The mind is being enlightened with the grace and the true love and definition of God. In some people's lives, they will experience what is Jesus truly to them this coming year. This coming year, I see prosperity coming to few individuals. The Lord is blessing professionals. Specifically, I see lawyers being blessed. Somebody the Lord is lifting up. I see a politician receiving divine grace and favor. The Lord is showering blessings on few bank employees. The Lord is showing those who are hospitalized will receive a divine set free, will receive the grace of God. Those in financial difficulties will be provided by the mighty hand of God. The Lord is telling, claim my promise and you will be set free. गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, दैविक शक्तीन तुझ्या गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, दैविक शक्तीन तुझ्या गुण कर जेजू, आपण जेजू, आपण जेजू, दैविक स्पर्शान तुझ्या आपण जेजू. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, सुमयाचो आशीर्वाद आमी जोडूंक येता. परत एक घडी आमकां त्या सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करुया. ह्या वर्साच्या निमाण्या घडयेन आमी आसता. नवे वर्स आमी सुरवात करूंक येता. सुमयेची मजत आमचेर आमी मागया. मोगले सगळे वरास सुमयेच्या पावलांनी चलोवंक, हांव कोण, हांव कितें म्हूण समजोवंक, आमच्या जिविताच्या शेवटा खातीर आमी वावर करूंक सुमी आमकां कृपा आदार दिवं म्हणून मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगला, कोणाक आमी मागता म्हणून बसयला, तांचे खातीर आमी मागया. आमच्या देशा खातीर, आमच्या गोवळी बापां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन येवचे सगळे वरास या डिसेंबर 20 आनी 9 तारखेक हांव जुबलेवाचे वरास पवित्र सभेंत सुमी जेजू क्रिस्त या संवसाराक येवन 2025 वर्सा सोमसो जुबलेव जावन आसा. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा सुमयाक आमी सडीत लागीं येवंक, सुमयेची कृपा मजत सडीत आमी बगोवंक सुमी आमकां आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगला, प्रत्येक जावन पिडेस्त भावंडां खातीर, कश्टांनी आसलेल्या खातीर, दुखांनी आसलेल्या खातीर आमी मागया. आनी आमची वैयक्तीक मागणी सकड सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करुया आनी सुमयाचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांत. येद्या व्हडा साक्रामेंतांत साष्टांग नमन करुया. पुर्विल्ल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रिती आदार्या. सोलवोन विचार अस्कत विश्व्या भावार्थाचे रूप दिव्या. जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुतीचा. पदवी महिमा सस्नाक सस्नाक एका ताळ्यान हसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिटान समासामी नावाडटा. आमेन. प्रार्थुया. येसू म्या जेजू क्रिस्ता या विजय साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय.
तुझे सोडवण्याचा बल सदा आमचेर आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तराक आमी मान करूं आमकां दयन फवखन जो जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना